in the divine presence of His Holiness Rishivar Shri Kirit Bhaiji. Join us for an evening of devotion, spiritual wisdom and divine blessings on Thursday 16th July 2026 from 5 p.m. to 8 p.m. at Ravin Bhavan, Madgaon, Goa. Organized by Tulsi Parivar Goa, everyone is warmly invited to be a part of this sacred celebration. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्याक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. रानटी अळम्याचे अंदू आषाढी एकादशी पयलींच जाले दर्शन. दिवचले मंगळारा कारापूर तिस्क वाठारांत रस्त्याच्या कुशीक अळमी आयले विकपाक. प्रमाण कमी आशिल्ल्यान अळम्याचो वाडलो भाव. लामगावच्या अक्षत नायक प्रकरण वीज खात्याच्या लायनमॅना सयत गर्दन याक केली अटक. चौकशी करून रोकडीच केली वैयक्तीक जामिनाचेर सुटका. साकवाळी डी माटाकडल्या रस्त्याची जाल्या अवतिकाय. कितलेशेच फावटी आंदोलन करून लेगीत प्रशासनाचे दुर्लक्ष. रस्त्याचे दुर्व्यवस्थेक लागून काँग्रेसीन केली सरकाराचेर टिका. कुठ्ठाळेच्या शेतांनी गेले खारे उदक. शेतांचे जाले लुकसाण. संबंधित अधिकाऱ्यांनी शेतांची केली पळोवणी. शेतकाराक दितले लुकसाण भरपाय. शेतकी अधिकाऱ्यांचे आश्वासन. कुळे वाकीकुयेन वाठारांतली नांगरणी केली शेतां करपली. शेतकारांचेर आयला संकश्ट. पावसान फटयिल्ल्यान शेतकारांच्या कपलार पडल्यो आटयो. आनी कारापूरच्या दिल्ली गेल्ल्या आंदोलका लोकांनी पणजे आझाद मैदानाचेर जमून दिले तेको. काँग्रेस सत्तेर आयली जाल्यार एका वराक करतले लोढा प्रकल्प रद्द. विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांची गवाय. आता खबरो विस्तारान. सैमाची देणगी आशिल्ले रानांत रोहिणीचेर फुलपी अळम्यांचे अंदू आषाढी एकादशी पयलीं दर्शन जाला. दिवचले आतां अळमी विकपाक येवपाक लागल्यात. मंगळारा कारापूर तिस्क वाठारांत रस्त्याच्या कुशीक अळमी विकपाक उपलब्ध आशिल्ली. प्रमाण कमी आशिल्ल्यान अळम्याक भाव आयिल्लो. रानात फुलपी अळमी म्हणटकीच दरेकल्याच्या जिबेक उदक सुट्टा. केन्ना एकदां ही अळमी बाजाराक येतात ताची लोक वाट पळयतात. सिजनाक किमान एक दोनदा तरी अळमी खावपाक मेळपाक जाय अशें दरेकल्याक दिसता. देखून अळमी विकत घेवपाक लोक घुरी घालतात. सध्या अळम्याचें प्रमाण कमी आशिल्ल्यान ती म्हारग आसात. तरी लेगीत अळम्याक खूब मागणी आसा. सध्या 800 ते 1000 रुपया वांटो आसा. पावस पडलो ना जाल्यार अळमी पिकाचेर अंदू परिणाम जावंक शकता असो अदमास आसा. अळम्याच्या सिजनान केन्ना एकदा अळमी बेगीन येता अशें सगळ्यांक जायच आसता. आयज कारापुरात थोड्या प्रमाणान अळमी येयल्या. वांटो सादारण 800 ते 1000. एका वाट्यान सादारण 30-35 अळमी आसा. अळमी म्हणजे एकदम रुचकर आसता जी रानानूच जाता, रोहिणीचेर अथवा भुसभुशीत मातयेचेर. त्यामुळे खवये जे आसता ते एकदम ती रुचकर लागल्या कारणान आनी स्वादिश्ट असल्या कारणान तेंची वाट पळयत आसता. आनी तांकां स्पेशल असो मसालो करचो पडटा गृहिणीन आनी ते स्पेशल मसालो घालूनच ती अळमी खावप आसता. सध्या मातसो पावसूय कमी आसा त्या खातीर म्हाका दिसता ही अळमी रोहिणीर फुल्ल्या अशें दिसता. पावस जर नसता तर अळमी येवंक शकता फुडें. हय, पावस जर मातसो मोठो पडलो जाल्यार आनी मागीर वत पडलें जाल्यार मोठ्या प्रमाणान अळमी येवपाक शकता. जशी आतां थोड्या प्रमाणान येयला पूण मोठ्या प्रमाणान येता. आनी गोंयांत तर 70 आनी बिचोले तालुक्यान मोठ्या प्रमाणान अळमी येताय आनी ती खपतातूय बी तितकीच फास्ट. कारण मागीर कोण रावलो अळमी घेवपाक जाल्यार ताका ती मेळना. येयल्या पळय न्हू ते आतां आयज दिसता की चड म्हारग अळमी. ही अळमी कशी पावस पडोंक ना म्हणून ही अळमी. पूण म्हाका दिसना ही 1000 जर लोकांक परवडपाची ना. सध्या कशी आहा वांटो? सध्या आतां पळय आतां तो 1000 म्हणटा आतां 800 दिवंक तयार आहा. परवडोंक जाय न्ही सामान्य लोकांक. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत.
अक्षत नाईक या तरणाट्याच्या मरणाक कारण थारिल्लो वीज खात्याचो लायनमॅन केदार मांद्रेकार हाचे सयत घरमालक समीर मावळींकराक दिवचल पुलिशेन निमाणे अटक केली. उपरांत ताची वैयक्तीक जामिनाचेर सुटका केली. फाटल्या म्हयन्यांत लामगांवच्या अक्षत नाईक ह्या तरणाट्याक लायटीचो शॉक लागून मरण आयिल्लें. मावळींका एका घराचें वायरींग करतना ताका मरण येवपाची घडणूक घडिल्ली. मात घाळपणाक लागून आपल्या पुताचो जीव गेला असो दावो करून अक्षताच्या बापायन दिवचल पुलीस स्टेशनात कागाळ केल्ली. ह्या प्रकरणात आमकां न्याय दिवचो अशी मागणी ताच्या फॅमिलीन केल्ली. उपरांत फाटल्या सप्तकात दिवचल पुलिशेन लायनमॅन केदार मांद्रेकर आनी समीर मावळींकर हाच्या आड गुन्यांव नोंद करून तपास सुरू केलो. उपरांत पुलिशेन तांकां दोगांकूय अटक करून आतां वैयक्तीक जामिनाचेर तांची सुटका जाली. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. पावसाचे खरेपण नाशिल्ल्यान कुळे वाकीकुयेन शेतकारांक व्हड संकश्टाक तोंड दिवचें पडटा. फाटल्या दिसांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून थंयच्या थळाव्या शेतकारांनी पयलींच शेतां रोवपा खातीर आपली जमीन नांगरणी केल्ली. मात फाटल्या 2-3 दिसां सावन पावस गायब जाल्ल्यान परतून सगळ्या शेतांक नांगरणी करची पडटले. ताका लागून शेतकामाचो खर्च वाडला. देखून शेतकाऱ्यांक आर्थीक फटको बसला. संबंदीत खात्यान बेगोबेग आर्थीक मजत दिवची अशी मागणी थळावे शेतकार करतात. आमी कुळ्यान वाकीकुयेन म्हणटा थंय शेतान आसा. जे जाग्यार आतां शेतकाऱ्यांनी शेत लावपाक गेल्लें तरवय घातलेलो आसा आनी पयल्यार पावसान दांडी मारले आनी सगळे जे खणलेलें आनी सगळे नांगरिल्ले ते सगळे शेत परत सुक्यार पडलेलें आसा उदक नासोन. आनी हांगा परत एकदां तांकां डबल खर्च करपा पडटलो कारण नांगरणी करून सुद्दां परत एक घट जालें आसतलें आनी ताका लागून शेतकाऱ्यांक परत दुसऱ्यांदा आनीकदां परत खर्च करपा पडटलो, परत नांगरणी करपा पडटली. ताका लागून तेंच्या बल्सांक आर्थीक फटकोय बसोंक शकता. कारण आतां अंदू जर पावसाचें जर चिन्ह पळयत जाल्यार हांगा अशें दिसून येता की पावस ना. पयलीं सुरवातीक भरपूर पावस पडलो तेन्ना शेतकाऱ्यांनी फोडलें आनी बरो तांकां मातसो दिलासो मेळ्ळो की पावस येयलो आनी जातलें म्हणून. पूण आतां पळयल्यार पावसान दांडी मारली आसा आनी गोवा राज्याच्या हवामानान अशें सांगलां की 4 दीस तरी सेगीत पावस नासतलो, कमी प्रमाणांत खंय पडल्या पडटलो. पूण पळोवंक गेल्यार आयज जे कडक वत आसा आनी अशेंच जर 7-8 दीस उरलें जाल्यार हांगा शेतकारांक भरपूर त्रास जावंक शकता, आर्थीक फटकोय बसोंक शकता. तेन्ना कृशी खातें जी आसा तेणी शेतकाऱ्यांक जर नांगरणी करपाक आनी जे शेत लावपाक जर तांकां आर्थीक मदत केली जावं तांकां जाता तितले योजना मार्फत तांकां ट्रॅक्टर आनी कितें दिलो जाल्यार तांकां मातसो दिलासो मेळटलो. तेन्ना तुमी पळयता की सगळें शेत जें आसा तें सगळें सुकोवन पडलेलें आसा कोणोन सुद्दां. तेन्ना मातसो तांकां आर्थीक सहाय करचो अशी तेंची मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर कुळेच्यान एकनाथ खेडेकर. सांकवाळे डी मार्टा कडल्या रस्त्याची अवतिकाय जाल्ल्यान काँग्रेसीन भाजपाचेर खर टिका केली. फाटल्या 5 वर्सां सावन ह्या रस्त्याच्या दुरुस्तीकडे पुरायपणान दुर्लक्ष केल्ल्याचो आरोप काँग्रेसीन केला. कुट्टाळचे आमदार सांकवाळ पंचायत आनी जिल्लो पंचायत वांगडी हे सगळे भाजपाचे आसून लेगीत रस्त्याचे हॉटमिक्साचे काम हातात घेवंक ना. कितले फावटी आंदोलन करून लेगीत सरकारान कसलीच दखल घेवंक नाशिल्ल्याचो आरोप तांणी केला. आयज आमी डी मार्ट ह्या वाटेरान आसा आनी हांगा येवपाचें कारण म्हटल्यार रस्त्याचे जे इशू तुमी पळयला आसतले सामके वायट परिस्थितीन आसा. आमी लास्ट इयरच्यान हो जो इशू आसा हायलायट करीत आसा. थ्रू मिडिया आमी गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट सुद्दां केल्ले की फूल स्ट्रेच जो आसा फ्रॉम उमिया टू MES जंक्शन ताका रिसर्फेस करा. पूण सरकारान हेजे बद्दल विचार करूं ना. आमी PWDन सुद्दां रिप्रेझेंटेशन दिवन आयले
पूण पॉलिटिक्स आणि सरकार फक्त एक पॉलिटिकल पॅचवर्क म्हणटा पळय पॅचवर्क पॉलिटिक्स तेच करत येयला. एवरी टायम जेन्ना हांगा पावस पडटा तेन्ना हो जो रोड आसा इट गोज बॅड टू वर्स्ट. हांगा खुबशे घरां आसा, खुबशे लोक रावतात, हांगा खुबशे गाडयो वयता ह्या रस्त्यार, भुरगे स्कुलान वयता, लोक कामां वयता आनी हो जो रस्तो जो आसा एवरी टायम व्हडले व्हडले खड्डे आसता. द रोड इज इन अ व्हेरी बॅड स्टेट टू कम्यूट. लोक हे खड्ड्यान वचून पडटा, एक्सिडेंट जाता, इन्सिडंट जाता, लोक इंजर्ड जाता. तरी पूण हो जो सरकार जो आसा, लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह जे आसा, दे आर टर्निंग अ ब्लाइंड आई. हम लोग बचपन से यहाँ पे पैदा हुआ, स्कूल पढ़ा लिखा, सब कुछ किया. बिल्ला में कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ बैनर लगाते गए और कुछ किया नहीं है. यहाँ पे सरकार तो बीजेपी का है, पंच मेंबर जो भी कुछ है. और यहाँ पे जो रास्ता है ये उमेया बिल्डिंग से लेके MS कॉलेज तक, यहाँ पे हमारा बच्चा लोग या सबके हमारा भाई बहनों के बच्चा लोग स्कूल में सुबह जब रेडी होके आते हैं, जब बारिश गिरता है, उस कारण से अगर बारिश गिरने से कीचड़ भी उछल गया, वो बच्चा वही कपड़ा पे स्कूल जाता है. थोड़ा सेंस रहना चाहिए. यहाँ के जो सरपंच, पंच, PWD का जो वर्क डिपार्टमेंट वाला, यहाँ पे MLA, ये सब लोग थोड़ा आँख खुला करो. ये रास्ते पे आप लोग नहीं घूमते, हम लोग ज़्यादा यहाँ पे घूमते, हम यहाँ पे रहते हैं. ये हमारा तकलीफ है, हमको पता है यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए. मैं सबसे ये यहाँ का जो नागरिक को एक विनंती करता हूँ कि या कोई भी तुम्हारे पास वोट मांगने के लिए आए तो उसको पहला बताएं आप. ये हमारा जो बिल्ला में जो रास्ता का जो प्रॉब्लम है ये थोड़ा ठीक कर दो. 10-11 साल से यहाँ पे रोड किया नहीं है, सिर्फ टूथ पॉलिश किया है. और पंचायत वो ये PWD यहाँ का पैसा हुआ निकाला हुआ है. कारापूर लोडा प्रकल्पा आड चालू आशिल्ल्या आंदोलनाक सोमारा 100 दीस पुराय जाल्ल्यान कारापूरकारांनी दिल्ली वचून आंदोलन केले. तांकां तेंको दिवपा खातीर थळाव्यांनी पणजेच्या आझाद मैदानाचेर आंदोलन केले. आंदोलनाक शेकड्यांनी लोक हाजीर आशिल्ले. भाजप सरकारान गोंय विकपाक काडला, ह्या हुकुमशाही सरकाराक घरा धाडप गरजेचें आसा. 2027 काँग्रेसीचे सरकार आयल्यार 1 वरात कारापूर सवणचो प्रकल्प रद्द करतले अशी गवाय विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी दिली. मजगती ह्या प्रकरणाची सुनावणी सध्या न्यायालयात सुरू आशिल्ल्यान पंचायतीन आपल्या वाठारांतली गरजेची कारवाय आदींच केल्या अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले. आज हांव सल्यूट करता लोकांक, कित्याक सोंपें न्हू 100 दीस हे प्रोटेस्ट जेन्ना तुमी उबी रावलेली आसा, तुमकां शाबासकी. आज गोंयकार तुमचे बराबर आसा. तुमकां हांव सांगपाक सोदतां, हे डिस्ट्रॅक्शन बंद जातले जाल्यार हे सरकार घरा वचपाक जाय. आनी तुमकां जे सांगलां, आमी सदांच सांगलां की जेन्ना गोंयकाराचेर नवे सरकार येतले, तुमकां 100 दीस न्हू, 1 दीस न्हू, 1 वरान हो प्रोजेक्ट रद्द जातलो. हे उतर तुमकां. आमचे कर्तव्य जातले गोंय सांबाळपाक. आमी हिंगा कांगणागान येवंक ना. आमी लोकांले प्रश्न सुटोवे करपाक मुखार सरलेले आसा. आज इतली दादागिरी, इतली हुकुमशाही, ही लूट मार सरकाराक घरा धाडपाक. याद करा माधव गाडगिलान कितें सांगलेले, गोंयची कॅरिंग कॅपॅसिटी स्टडी जावपाक जाय. वायनाडान जे जालां ते गोंयांत कित्या जावपाचें ना. एनवायरमेंट आमचे वेस्टर्न घाट हे सगळे एरिया जे इको सेन्सिटीव एरिया आसा हे प्रोटेक्ट करपाक जाय. 1994 तुम्ही जाणा कितें घडलें तें नायलॉन 66 डुपॉन्टान आयले. डुपॉन्ट व्हडली व्हडली फॅक्टरी हाडली तांणी आनी ते म्हणलें आमी हांगा केरी दोंगरा, तो असो कारापूर दोंगर, थिंग केरी दोंगर आसलो, बुधकाम म्हणून ताचें नांव आसलें. आनी ते म्हणलें आमी हांगा फॅक्टरी घालता. आनी त्याच्या मागीर युद्ध सुरू जालो. आनी तो युद्ध केन्ना काबार जालो. एक दीस ते सगळे डुपॉन्टाचे मॅनेजर, तांचे ऑफिस, तांच्यो गाडयो सगळे काडून सगळे लोकांक फोंड्यातून सगळे भायर उडयले. एकाच दिसान सगळे भायर उडयले. तांचे 5 रुपयांचे नोट असले तांच्या दफ्तरान, ते नोट घेवन लोकांक बॉनफायर करून ताका उजो पेटून पिड्डातात. तितलो तरी राग असलो लोकांचो. आता तो राग आता परत येतलो गोंयांत. तोच राग आज परत येतलो गोंयांत. If this government does not scrap the Loda project, this is the end of this government. Yes.
गोंयच्या सरकारा कडल्यान काय मेळना म्हणून ते आतां दिल्ली पावले. तांची पंचायत आनी कोर्टांतल्यान ताची केस सुरू आसा. पंचायतीन तेजेर कितें एक्शन घेवपाक जाय ती घेतल्या. रेस्ट ऑल इज इन द कोर्ट. 2006 वर्सा गाजिल्ल्या मंदार सुर्लकार अपहरण आणि खून प्रकरणात आरोपी रोहन पै धुंगट, शंकर तिवारी आणि रायन पिंटो हांच्या सुटके संदर्भातलो निर्णय उच्च न्यायालयान राखून दवरला. राज्य शिक्षा पुनरावलोकन मंडळाच्या शिफारसी उपरांत या प्रकरणाचेर न्यायालयात सुनावणी झाली. आता या तिघांच्या सुटकेविषयी उच्च न्यायालयाच्या निमाण्या आदेशाकडेन सगळ्यांची नदर आसा. Matter was listed only for directions today. Some synopses were required to be filed, so all the parties have filed the written synopsis today, and the court has kept the matter now reserved for judgment. Whichever date convenient, the court will pronounce their order on the. But what is the stand of state? State has filed their reply, and we have pointed out also. We have particularly stand is that the sentence review board has recommended their release, but the children court has not recommended. The children court has given an adverse report based on which the state government has rejected the release. So accordingly we defended the case. So let us see what judgment comes, what the court decides. कोळवाळच्या उच्च माध्यमिक शाळेत शिकपी 2 चलयांनी आयर्न फॉलिक ॲसिडाच्यो चड प्रमाणात गुळयो घेतिल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार आयला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दोनूय चलयो मूळ आसामाच्यो, देखून स्कुलांत गुळयाविशींची सुचोवणी कोंकणीन दिल्ल्या खातीर तांकां तें समजूंक ना. तेन्ना सप्तकांतल्यान घेवपी 1 गुळये बदला तांच्यांनी 5 गुळयो घेतल्यो. त्या उपरांत तांकां उलटी जावन तांची भलायकी इबाडिल्ल्यान तांकां रोखडेंच म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत दाखल केलो. सध्या दोनूय विद्यार्थ्यांची भलायकी स्थिर असून तांची जतनाय घेवपा खातीर तांकां निरीक्षणात दवरल्यात. नमस्कार येवकार तुमकां सगळ्यांक. हांव विणा मांद्रेकार आणि तुम्ही पळयतात गोमंतक टीव्ही. सध्या हांव आसा म्हापशेच्या आजिलो हॉस्पिटलांत आणि हांगासरूच थोड्याच वेळा पयलीं कोलवाळच्या एका खासा हायर सेकंडरींतल्या 2 जाणां चलयांक ट्रिटमेंटा खातीर घेवन आयिल्ले. आतां तांकां हांगासर ट्रिटमेंटाक हाडपाचें कारण तशीच पुराय बातमी अशी आसा ती म्हटल्यार स्कुलान तशेंच हायर सेकंडरीन जे आसा ते भुरग्यांक न्यूट्रिशना खातीर आयर्न टॅबलेट्स ज्यो आसात तेंचें डिस्ट्रिब्युशन करपाक येता. तशेंच कोलवाळच्या ह्या खासगी हायर सेकंडरीन सुद्धा जे आसा ते डिस्ट्रिब्युशन टॅबलेटींचे करपाक आयले आणि भुरग्यांनी ज्यो आसा त्यो टॅबलेट्स कन्झ्युम केल्ल्यो. आता ही जी 2 जाणां चलयो ह्यो जावन आशिल्ल्यो खंय तरी मूळ आसामच्यो आशिल्ल्या कारणान कोंकणीन जे कितें इन्स्ट्रक्शन्स दिले ते तांकां समजूंक ना आणि तेंच्यांनी ज्यो आसा त्यो 5 आयर्न टॅबलेट्स ज्यो आसा तेंचो वांगडाच इनटेक केलो आणि त्या लागून जी आसा तेंची प्रकृती ती रोखडीच खालावली. तशेंच तांकां वॉमिटींग आणि बाकीचे जे सिम्पटम्स आसात ते तांकां दिसून आयले. म्हणून तांकां जे आसा 2 जाणां भुरग्यांक ताबडतोब कोलवाळच्या PHCन शिफ्ट करपाक आयले. थंयच्यान तांकां आसा ते म्हापशेच्या आजिलो हॉस्पिटलान रिफर करपाक आयले. हांगासर दोगांयचेरूय ट्रिटमेंट्स ज्यो आसात त्यो रितसर ट्रिटमेंट करपाक आयल्यो आणि आता 2 जाणां चलये भुरग्यांक ज्यो आसा तो डिस्चार्ज दिलोलो आसा. तशेंच ह्या इन्सिडंटाचेर फुडली जी कितें रितसर कारवाई आसा ती कोलवाळे पुलीस करीत आसात. आर्थीक वर्साच्या पहिल्या 3 म्हयन्यांत गोंयाक उक्त्या बाजारांतल्यान रीण घेवपाची गरज पडूंक ना. हाका लागून गोंयची आर्थीक स्थिती घटमूट आणि योग्य आर्थीक व्यवस्थापन दिसून येता अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. सोमारा जाल्ले वित्तीय आढावो बसकेत केंद्र सरकाराच्या उपक्रमाची 100% अंमलबजावणी करपाच्यो सुचोवण्यो अधिकाऱ्यांक मुख्यमंत्र्यांनी दिल्यात. तशेंच नागरिकांक ऑनलायन माध्यमांतल्यान चड कार्यसक्षम आणि दर्जेदार सरकारी सेवा दिवपाचो निर्देश संबंधीत अधिकाऱ्यांक दिला. सांग्या रिवणा मार्केटात सुमार 7 दुकानांक उजो पेटलो. सुमार 30 ते 40 लाख रुपयांचे लुकसाण जाल्ल्याचे दुकान धन्यांनी सांगले. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण मार्केटांतल्या एका दुकानाक पेट्रोलाचो सांठो करून विकतात. हाका लागून हो उजो लागला आसूं येत असो आरोप थळाव्यांनी केला. मात उजो लागपाचे नेमके कारण स्पश्ट जावंक ना. उजो पालोवपी दळान घडणूक सुवातेर वचून उजो नियंत्रणांत हाडलो. सुदैवान ह्या घडणुकेत कोणाकूच दुखापत जावंक ना.
आमी दुकान करून च्या पिताले धुंवर येवपा लागलो अकस्मात धुंवर येयलो म्हणून कितें जालें की आमी लायट बी पळयली ना कांय ना आनी तो तें शॉप बंद आसलें ते बंद आसा बंद आसलें तेवटेन आनी मातशें आनी चड धुंवर येयलो आतां म्हणलें हेतूंकच चड उब लागला मागीर कोणटा येवन ड्रॉप मोडलें पडलें मागीर हात करून आनी कांय भितर कांय दिसना धुंवर ते शॉप सदां चालू आसता आयजूच बंद आसा जालें सकाळी येयल्लो सकाळी येवन तो देवा वाट लावन गेल्लो परत ते वातीन कितें जावंक शकता पेट्रोल मेन पेट्रोल पेट्रोल उरता वात ना पेट्रोल विकता तो पेट्रोल विकता जेन्ना ओपन करपाक गेल्लो पळय हांवूच गेल्लो ओपन करपाक तेन्ना एक बाटली येयली आनी म्हाजी सायडीच्यान गेली आनी म्हाजेर पडलें हांव चलत वता म्हणटरी खंयतरी हे जालें तें सगळें पेट्रोलाची बाटली ह्या सायडी त्या सायडी पडोन तें स्प्रेड जाला आतां तुमचें हॉटेल आसा तुमचें खंयतरी पोट चलपाचें कितलेशें तुमकां तो लुकसाण जालां 15 लाख सुमार लुकसाण 15 लाख ते शॉप जाला पण दोन्ही मेळोन तुमच्या 300 लाखाचें लुकसाण जालां 30-35 आतां हे ते शॉपा लागून जालें मदल्या ह्या मोठी शॉपाला आतां टोटल तुमगेली 2 शॉपां शॉर्ट सर्किट शॉर्ट सर्किट कितले वेळ आतां कितल्यान सुमार हें जालें आतां 8:30 म्हणल्यार पेटलो म्हणटा ते लोक सांगता हांव नासलेलें मागीर फायर ब्रिगेड टोटल आता 5 शॉप इफेक्ट झाले मदीं सेंटराक एक आनी दोनी ताच्या सायडीच्यान दोन शॉप जो ओरिजिनेट जालो थंयच्यान वयर हे सायडीच्यान पावता म्हणल्यार भितरल्यान सगळें मदें रस्त्याक ऑलरेडी जळिल्लें आतां लोक आशिल्ले त्या टायमाचेर भायर काडप कांय पॉसिबल जालें ना कित्याक वयर जेन्ना मदेर जळटा तेन्ना ताका कोणा वचप सेफ न्ही लोकांक कोणाक कांय जालें ना पूण बाकी सगळी नाशाडी जाली आतां शॉपाक फर्स्ट शॉपाक उजलाल ते कसली शॉप जनरल स्टोर बाकीचे आसा ती कितें आसा बाकीचे त्या जनरल स्टोराचे दोन्ही सायडीच्यान 2 हॉटेल आसात आणि ताची परत सायडीच्यान म्हगेलें एक ऑफिस आसा आणि ती सायडीच्यान परत एक जनरल स्टोर म्हणल्यार टोटल 5 शॉप आतां हेतून तुमकां कितले तुमच्या ऑफिसांत कितें आशिल्लें लुकसाण जालें हॉटेल आनी ऑफिस म्हणलें जाल्यार अप्रॉक्सिमेटली 5-5.5 लाख सुमार लॉस सगळें मेळोन वचून आमकां कॉज ऑफ फायर खबर ना पण जशें फर्स्ट जे बायस्टँडर आशिल्ले तेंची इन्फॉर्मेशना प्रमाणे ते सेंटराक जे जनरल स्टोर आसा थंयच्यान पयलीं धुंवर येवपाक सुरू जालो आनी ते एकूच जे शॉप आसा तें बंद आशिल्लें आनी बाकीचीं सगळीं शॉपां मॉर्निंग टायमार ओपन आशिल्लीं चालू आशिल्लीं आनी तेंचे कस्टमरय आशिल्ले सो जेन्ना धुंवर येता म्हणून कळ्ळें विथीन ते म्हणटात की विथीन 10 मिनिट्सा भितर फायर हें जालो एक्सप्लोजीव टायप जालो आनी तो मॅसिव फायर ऑटोमॅटिकली सगळ्या शॉपांक रेडिएट जालो आनी तेंकां सामान सुद्दां काडपाक टायम मेळूना पूण जेन्ना ताका स्मोक येवपाक सुरू जाल्लो 8:43 आमकां कॉल आयिल्लें आनी विथीन 15 मिनटांक आमी स्पॉटार पावले आनी आमी फायर फायटींग केलें सो आमचो जो रिस्पॉन्स टायम आशिल्लो तो खूब फास्ट आशिल्लो कारण डिस्टन्स सुद्दां आमी पळयलें मोर देन 15 किलोमिटर आसा आनी इतलो आसून आमचो रिस्पॉन्स टायम फास्ट आशिल्ल्या कारणान आमी आनीकय कितें मेजर जावपाक पावले ना पूण तरी पळयलो जाल्यार ऑलमोस्ट शॉपां जीं आसा टोटली डॅमेज म्हणल्यार जाता आनी कारण तेजो जो वयलो ताका फॉल सिलींग आशिल्लें शॉपाक आनी वयलो जो रुफींग जें आसा दॅट इज सेंटायल्स आनी जे वाशे बी आशिल्ले त्या कारणान आमकां मातसो डिफिकल्ट जालो उजो पालो गॅस सिलिंडर 3 गॅस सिलिंडर आमी भायर काडिल्ले आसा आनी सेकेंड रेस्टॉरंटाकय 3 सिलिंडर आशिल्ले ते ओनरानच भायर काडले सो सिलिंडर जे आसा ऑलरेडी काडलो आसा पण जे हे आसात आमचे रेफ्रिजरेटर आसा तेजे जे थोडो ब्लास्ट जाल्लो आसा मिरगाच्या पावसान फटयले उपरांत आतां परत पावसान शेतकारांच्या दोळ्यांत दुकां हाडल्या फाटल्या 4-5 दिसांच्यान पावस गायब जाल्ल्यान खरीप भाता शेतांची पिकां संकश्टांत आयल्यात पावस नाशिल्ल्यान शेतां करपून वचपाचे वाटेर आसात देखून शेतकारांच्या कपलाचेर हात मारतात अंदू चडसो जून म्हयनो सुको गेल्या उपरांत 15 दिसां पयलीं पावस सक्रीय जालो पावसान आशा दाखयले उपरांत शेतकार उमेदीन शेतांक देविल्ले नांगरणी आनी हेर मशागत करून तरवो लेगीत ओपिल्लो तरवो रुजून वयर लेगीत सरिल्लो मात पावस गायब जाल्ल्यान तरवो करपून गेला मशागत केल्ली शेत जमीन लेगीत सुकून फुटल्या देखून शेतकारांची चिंता वाडल्या फुडल्या 4-5 दिसां भितर पावस पडलो ना जाल्यार अंदू शेतां धोक्यांत येतली अशें शेतकाराचें दुखणें आसा कालच्या आठवड्याक पावस पडलेलो तेन्ना आमी तरवो ओंपलेलो
तेन्ना आतां 4 दीस 5 दीस जाले पावसाचे थेंब ना आनी जो तरवो आमी ओपला तेका आतां निकतो कोंब येयल्लो पूण तो आतां करपालो. आतां आमकां भंय जाला तो आतां तरवो पुन्हा घालपाचो काय न घालपाचो हें चिंतता येना, कित्याक पावसाचे तर संभव कांयच ना. तेका लागून आमी आतां कितें केलां, आतां एक 4 दीस पळोवया पावसाचे अंदाज म्हणून रावल्या. आनी जर पावस जर पडना नाल्यार हो तरवो गेलो जाल्यार पुन्हा आतां आमकां तरवो घालचो पडटलो. कितें बी आमकां खंयचे तरी उपलब्ध करून तें हाडून हो तरी तरवो घालचो पडटलो. लेट जावचो मागीर जातलो, लेट जातलो, पूण तें मागीर कितें आसा, जेन्ना लेट जातलो तेन्ना तेका वयर कणशी येता पळय ती कणशी पोलाची जाता. 10 गोटे जर बरे मेळ्ळे जाल्यार 10 गोटे पिड्ड्यार जातात. आमच्या सरकारान हेजेर कितें तरी विचार करून शेतकाऱ्यांक कशें तरी तितून कितें तरी दिवन तो हें करपाचें, कितें करपाचें आमकां आदार करपाचो. अशा गेल्ल्या भितर आसा. अशें घडचें म्हणून जेवचें म्हणजे आमकां एक इच्छा आसता म्हणून आमी हे ओपलेलें. आनी आमच्या वेळान सांगता आमचोच टायम फेल करून आमकां देवान भरपूर दिलें आनी ते पिड्ड्यार जालें. कित्याक तर भरपूर पावस पडलो आनी ते नाशाडी जाली. आमकां आतां पावस ना म्हणून आमचो तरवो गेल्लो आहा. तेन्ना तरवो गेल्लो आमी ओपलेले आहा तेन्ना आमी सरकारा कडेन एक विनंती करता, कितें हें आमकां बेनिफीट कितें तरी दिवचें आनी येवन पळोवचें हांगा, कित्याक तर कशें कितें जालां तें, ही म्हाजी विनंती आहा. सध्या सगळे फुटाळी पडले, सगळे रोयला आमी कित्याक हो आहा हो रिश्ते आमी सगळे रोवन थेयला सगळे, पूण करपन गेले. आता सरकाराक दोश दिना, पावसाचे तो कांय करू शकना. पावस हो नैसर्गिक. तुझे आता मागणी कितें म्हणणें आहा? आता आमकां कितें तरी नुकसान भरपाई दिवपाची. आता पावस बी येतलो अशें आहा कितें? ती देवाचेर आनी जर पावस 4-5 दीस ना पडलो जाल्यार ना पडले जाल्यार लीप गेले आनी कांय विचारपाची ना. सद्याच आतां वयता पावस. पण तुमचे कोण एग्रीकल्चरचे ऑफिसर बी पळोवन गेले? एग्रीकल्चर ते अजून येवंक ना. तांकां मातशें सरकारान रिक्वेस्ट करपाचें तांकां की हांगा येवपाचें म्हणून. इतलेंच म्हाजें म्हणणें आहा ताका. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटीन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा